आमी फिशरीज डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले, पूण म्हाका दिसता डायरेक्टर एक मिनिस्टर कशी जाल्या ताका हूंय अपॉयंटमेंट घेवचें पडटा. अपॉयंटमेंट ना जाल्यार हूंय तें मेळना. हें म्हाका दिसता खंयचीच डिपार्टमेंट अशें करना. जेन्ना कितें एमर्जन्सी येता आनी आमी कितें सांगपाक सोदता तेन्ना डायरेक्टर जरी अपॉयंटमेंट घे आनी अपॉयंटमेंट नासतना मेळपाक शकना जाल्यार ही आनी लोकांची रिप्रेझेंटेटीव खंय, ही फॉरेन मिनिस्टर जाली पोस्टाची. सो आमी नेवरदलेस वी मेट द डेप्युटी डायरेक्टर वेलीप बाबाक मेळ्ळे आनी आयज आमी गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदता की ही डिपार्टमेंट पळय आहा ही फेल्ड डिपार्टमेंट जालेली आसा. म्हाका दिसना ही डायरेक्टर कितें डिपार्टमेंट जाय म्हणून फाल्यां लॉक मारल्या तरी बरी. कित्याक सीझन स्टार्ट जालें, लास्ट सीझन आमी पळयलेलें आसा की मालपेय बोट सगळे आख्खे आमचे भितर येवन फिशींग केली. बोट दवरूनय तेजे उपरांत फिशींग चालूच आशिल्ली. आतां ही सीझन स्टार्ट जाली. जुलय जेन्ना एंड सीझन स्टार्ट जाता 1 ऑगस्टान, तेन्नाच्यान मालपेय बोट, कर्नाटका बोट, महाराष्ट्रा बोट आनी गुजरात बोट फिशींग करता. आतां मालपेय बोट कितें करता, दिसाचे भायर वयता आनी रातचे तोडे घेवन मारता. आतां तांकां पळोवन दुसरे स्टेटीचे बोट येवपाक लागले आनी सोमातचो की आयज ते LED लायटी मारपाक लागले. सो हें चल्लां कितें डिपार्टमेंटान, ही डिपार्टमेंटांनी जाय कित्याक, ही स्टाफांनी जाय कित्याक. एक सायड तुमी बोट डिरेक्शन दिलेलो आसा की पारा ट्रॉलिंग, बुल ट्रॉलिंग आनी LED लायट बॅन करपा जाय. तुवें आतां हायकोर्टान एफिडेविट दिल्या, हालींच एफिडेविट दिल्या की कित्याक ते एज पर दॅट ऑर्डर 3 म्हयन्यांनी कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवपा जाय. एज पर दॅट कंप्लायन्स रिपोर्ट तुवें कितें सांगलां की सगळे सिस्टम आमची वेवस्थीत आहा, आमचे सगळे जेटीनी पुलीस आहा, सगळे आहा, कांय इलिगल चलना. अरे कांय इलिगल चलना जाल्यार भायले 3 स्टेटीचे लोक आमच्या उदकान येता. बरें आमच्या उदकान येता ते बरे 5 नॉटिकल मायल भितर येवन फिशींग करता. त्या भायर आमचे नुस्तेकारांक दादागिरी करून तेंच्या आंगार वचून तेंचे झाड कातरून ते भितर येवन फिशींग करता. म्हणजे ही डिपार्टमेंटान उरली आनी जाय आनी कित्याक. सो हांव गोंयचे सीएमाक आनी गोंयच्या फिशरीज मिनिस्टराक विनंती करता. आमी लास्ट टायम सगळे MLA मेमोरेंडम घातलेलो की आमकां अर्जंट एमेंडमेंट जाय. जे गोवा मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट 1980 आसा तो अजून एमेंड जावना. आनी ह्या एमेंडमेंटान आमी मागता अर्जंटली की डिपार्टमेंटान रूल 11 पळय आसा एज पर द एक्ट तो एमेंड करचो आनी जे भायले बोटी पळय येता आमचे उदकान तांकां 10 लाख तरी फायन दिवचे म्हणून. कित्याक जाता जेन्ना बोट दवरली डिपार्टमेंटान ती ऑक्शन जाता. ऑक्शनाचो माल पळय आसा 2 लाख, तो ऑक्शनाचो व्हॅल्यू जाता ऑटोमॅटीक 20,000. मागीर तो 20,000 into 5 तो फायन डज नॉट बिकम डिटरंट एट ऑल. सो आमी कितें सांगता, 1 टायम फायन दिवचो तांकां. आनी म्हाका दिसता वी आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच. जोरी सरकाराक एमेंडमेंट काडपाक शकना ओवरनायट भायर गोंयचे हिताक लागून हो सरकार आनी हो डिपार्टमेंट जाय कित्याक. सो आमी परत मेमोरेंडम घातला गोंयचे सीएमाक, मिनिस्टराक, डायरेक्टराक, चीफ सेक्रेटरीक, कोस्ट गार्डाकूय कंप्लेन बरयल्ले आसा आनी तशें करून दुसरे डिपार्टमेंटान बरयल्ले आसा की एज पर द डिरेक्टीव ऑफ द हायकोर्ट कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलीस आनी फिशरीज डिपार्टमेंट हेज टू इम्प्लिमेंट. हो हे सगळे 3 डिपार्टमेंट करता कित्याक इम्प्लिमेंटेशन जायना. दॅट मिन्स इट इज क्लियर दॅट द फिशरीज डिपार्टमेंट इज गिविंग फॉल्स एफिडेविट टू द हायकोर्ट. आनी म्हाका दिसता हेजेर कारवाय जावपाक जाय. कित्याक तुमी फॉल्स एफिडेविट दिवपाक लागले आनी हे एफिडेविट क्लियरली कोडयता आतां की यू हॅव नॉट डन नथिंग इन प्लेस. भायले बोटयो LED लायट मारपाक लागले आनी भितरले आमचे बोटयो LED लायट मारना, डिपार्टमेंटाक दिश्टी पडना. सो हे जे पळय चल्लां हें ताबडतोब बंद करपाक हांव सरकाराक विनंती करता आनी डिपार्टमेंटाक वॉर्निंग दिता. हें जर तुमी बंद करना म्हाका दिसता यू विल फोर्स द फिशींग फर्टर्निटी ऑफ गोवा टू कम ऑन स्ट्रीट. कित्याक हे आतां 3 स्टेटीचे मनीस भितर येवपाक लागले आनी नुस्तें आमकां मेळटलें कितें, गोंयकारांक मेळटलें कितें नुस्तें आनी गोंयकारांक खावपाक कितें मेळटलें. सो हें कितें हें नुस्तें आमचे दर्यान मारून ते आपल्या स्टेटीन वयता की नुस्तें कांय अनलोडिंगा जायना. सो लास्टाक गोंयकारांक मारोंक नुस्तें, लास्टाक गोंयचे फिशरमॅनाक नुस्तें ना, तेंचे फॅमिली भुकेक पडले आनी हे सगळे गोंयचे रेव्हेन्यू काबार.
सो म्हाका दिसता खंय ना गोंयचे सीएमान हितून ताबडतोब लक्ष घेवचें आनी इमिजिएट इम्प्लिमेंटेशन एंड अमेंडमेंट हाडचो म्हणून हांव गोंयच्या सरकाराक विनंती करता. Right now, the 5 to 8 boats have been brought. आता पळय वॉट वी गॉट टू नो टू आवर सोर्सीस दॅट 10 बोट्यो दवरल्यो आनी विथीन 1 डे सोडले. आता हे कशें एकूच दिसा भितर बोट सोडली कितें जालें आतां सेटिंग जालें कितें कनायवन्स आहा इतले फास्ट एक्शन जालें. बोटी तुमी सांजचे हाडले मरे रातभर डिपार्टमेंट काम करपाक लागले. ऑप्शन इतलो फास्ट जालो फायन इतली फास्ट जाली पण हें चलना कितें जोरी तुमी डिटरन्स दाखयना तुमी स्ट्रिक्ट ना जाल्यार कोण भितले रे तुमकां. आमची MLA ची बोट जेन्ना रत्नागिरी पुलिसान धरली ती उरलेली 3-4 दिसाक जे इलिगल फिशिंग करताले. बरे आमचे फिशरमॅन बी ट्रॉलर ओ कॅनो ओनर जेन्ना मोरजी हरमल ते सायडीक बॉर्डराक नाल्यार काणकोण त्या बॉर्डराक चुकून तरी ते तेंचे उदकान गेले ठळाक करून तेंचे पुलीस आनी डिपार्टमेंट तांकां फायन मारता विथीन नो टायम. आनी आमची डिपार्टमेंट खंय आहा न्हिदोन आहा ह्या कनायवन्सान आहा. म्हाका दिसता दिस इज अ फेलियर ऑफ द डिपार्टमेंट एंड वी ब्लेम द डायरेक्टर फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मॅन एंड द फिशिंग कंपनी. पूण आतां हेंच आयकलां अशें सेंट्रलाचो आनी रूल येयला सो मोर दॅन 20 नॉटिकल मायल्स बोटींनी भितर येवपाक जायना. कायदो ऑलरेडी क्लियर आहा. कायदो कितें म्हणटा की 12 नॉटिकल मायला भितर ही स्टेटाची जुडिक्शन स्टेटान इम्प्लिमेंट करपाक जाय वेदर लिगल इलिगल कितें चलता. आतां जेन्ना भायरचे बोट्यो इलिगल गियर घेवन फिशींग करतात इट इज अ स्टेट ड्युटी टू एक्ट. रूल इज ऑलरेडी देर. रूल आसतना तुमी रूल सारके पाडना. 12 नॉटिकल मायल सोड 5 नॉटिकल मायल भितर येता भितर येवपाक पयले बोटी येवपाकूच शकना भितर येवपाक लागले म्हळ्यार उरला न्ही कितें. खंय आहा ही डिपार्टमेंट कित्याक जाय तर डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट म्हाका दिसता बंदूच केल्यार बरी. हे कितें करताय भितर डिपार्टमेंटान बसून कसलो काम आहा. युअर वर्क इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फिशरमॅन. वेर इज द इंटरेस्ट ऑफ द फिशरमॅन प्रोटेक्टेड खंय ना. So last time I heard that there could be 5 lakh fine on the and what exactly it was? ना तेच आमी तेन्ना सीएमान सांगलें की आपण 10 लाख फायन करतलो म्हणून. म्हाका दिसता 10 लाख नाय तांणी 10 रुपयाय वाडोवंक ना टील डेट. सो आमी परत आयज आमी डिपार्टमेंटाक सीएमाकूय लेटर करता बाबा हे डिटरंट कर आनी 10 लाख तरी 1 टायम फायन करचे तांकां भायले बोटीक. दे आर आस्किंग फॉर 1 टायम फायन बिकॉज इट लुक्स लायक दे डू नॉट केअर फॉर द फायन ऑफ द डिपार्टमेंट नॉर तांकां भिरांता. सो ताका लागून एकदां तरी तुवें स्ट्रिक्ट कितें दवरलें इम्पाउंड करपाक बोट्यो इम्पाउंड करपाक नाल्यार तेंचे मानाय अरेस्ट करपाक कितें तरी तांकां भिरांत तरी घाला. तुमी कांयच भिरांत घालना. इट लुक्स लायक गोवा इज नो से ऑफ इट्स ओन. माल मिळालो वर्स आसतलो 2.5 लाख 4 मिटर मालपी बोटीन आख्खे फूल ट्रॉलिंग करून आख्खे म्हणजे जाळे वयले. तेन्ना हांव मेळ्ळो आतां फिशरी मिनिस्टर आनी फिशरी डायरेक्टराक तेन्ना काला बाबान इथं भायना तेन्ना सांगलोलें ताका हो मिनिस्टर म्हणून आपण एक्शन घेता डायरेक्टर म्हणून आपण एक्शन घेता. अजून कांय एक्शन ना. सद्या लॉस म्हाका जालें 2.5 लाख लॉस म्हाका जालें. डायरेक्टर आनी मिनिस्टर जालो ना कित्याक तांकां बॅग मेळटाय आमकां बॅग मेळनाय. ती बॅग घेवन ते असं काम करता इलिगल काम करता. तेजें एक्शन जाय आपण बोट ना हें ना म्हणून ते सांगताय बोट आय कित्याक ना ते तुमकां जायना जाल्यार आमकां दी म्हणलें आम काय करता आम हाडून दिताय तुमकां. हें कोणा ना तुमचें ना काय तुमकां तुमच्या हातीक येना आम हें करता कांय घेयना. हो डिपार्टमेंट जालो फेल आनी फिशरी मिनिस्टर जालो आमकां फेल जालो कित्याक केन्ना बॅग पावता तेका लागून ते करताय. फूल थिंग आतां एलईडी लायटी आहाय चालू आहाय तेजें एक्शन कांय घेयनाय ते फकत म्हणटाय ना कांय ना. फिशरी डायरेक्टर सांगता कांय ना दवरलें आमी सिस्टमॅटीक दवरलो आमी ही बोटींग डायरेक्टर आनी निर्मला आदी बोटींग सामकी मिनिस्टर हे डायरेक्टर. कोस्टल बोट ना का कोस्टल बोट ना कोस्टल बोट कितें हायकोर्टान आतां डिरेक्शन दिलेलें की 9 कोस्टल बोट तुमी घेवचे म्हणून. सो तेजेर कांय आजून पासून ना. कोस्टल बोट आसा एकूच ती सारकी चलना. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता होम मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घेवचें. इतले तुमी ओपन दवरले जाल्यार आमची कोस्ट लायन ती फाल्यां दे विल बी ऑल एंटी सोशल एलिमेंट एंटरिंग टू आवर कोस्ट लायन. म्हाका दिसता खंय ना खंय फिशरीज चीफ मिनिस्टर सिन्स बीन द होम मिनिस्टर हॅज टू इम्प्लिमेंट द हायकोर्ट डिरेक्शन. हायकोर्टान सांगला तुका घेवपाक आतां तुमी न्हिदोना. डायरेक्शन येयला फ्रॉम कोर्ट तोरी न्हिदोना म्हण केन्ना उरतले जेन्ना बॉम्ब ब्लास्ट जातलो तेन्ना उरतले टेररिस्ट जेन्ना भितर येतले तेन्ना उरतले लोक मरतकूच तेन्ना येतले. तशें जायना न्हू. सरकारान प्रोएक्टीव स्टेप घेवपाक जाय.